गोंयांत कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर पायलट प्रोजेक्टाक सरकार सगळो आदार करपाक तयार आसा म्हूण शेतकी मंत्री विजय सांगता। लुईझिनान दवरले शेतकी मंत्र्याची शेतकारां बरोबर चर्चा दवरिल्ली। थंय विजय आनी लुईझिन एक माचयेर आयले। बेलगांवसून भाजी हाडून विकिली तेका जाय आमकां भाजी, पूण तेका इतली मोत ना। सो ही भाजी जी उत्पन्न करताय they must get some lucrative prices. How that mechanism is to be done, I will leave it to you. I'll cooperate with you. Whatever you say, we'll do it. But we don't expect these people to do it. We will have to support them. We'll have to help them. आता बाबा लुईझिन बद्दल एक उलयले की आपल्या नावेली निवडून पडते निवडून येत ना आपल्या उलयले फॉर क्लीन ग्रीन अँड सेफ नावेली। आता when it comes to एग्रीकल्चराचो एंड प्रोडक्ट जो आहा ते जेवण जाता। खूब कडेन असो प्रश्न येता की आमी जेवतात ते जेवण काय विकतात जे इतली कॅमिकलां ते मारिल्ली आसता आनी आमी कशें तरी तें पीक वयर काडूंक सोदतात। फर्टिलायझर कंपनी पेस्टिसायड कंपनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक घेवन हे स्कीम दितात तें दितात आनी आमी तांकां सांगता तूं मारीत राव। पूण जे कोण खाता ते मनशाक कॅन्सर जावंक लागले। आज आमचे राजकारण्याक कॅन्सर जावंक लागले खूब जाणांक। सो अशें जर सगळें पळोवंक गेलें जाल्यार सेफ्टी ऑफ द फूड, सेफ फूड म्हणटा तें गोंयकारां कडेन पावप ही एक प्रायोरिटी जाता। एनडीए सरकार परत आयल्यार भारत हिंदू पाकिस्तान जातलो म्हूण काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी शशी थरूरान केल्ले वक्तव्या वेल्यान खवदळ। काँग्रेसीच्या राजकारणूच जात धर्मावेल्यान फोडाफोडीचे। काँग्रेसीचे लिंक्स नक्सली, कश्मीरी, फुटीरतावादी आनी कट्टरवाद्यांकडेन। प्रदेश बीजेपीनूय काँग्रेसीचेर फोग काडलो। काँग्रेसीन प्रधानमंत्री मोदीच्या विदेश भोंवड्याचेर मारिल्ल्या तोमण्याकूय बीजेपीन जाप दिली। एंटी इंडिया, एंटी नॅशनल एक्टिविटीज ज्यो फाटल्या आतां कांय दीस वेगवेगळी मिडिया हाऊसेस रिपोर्ट करता, डायरेक्ट लिंक्स आर बीइंग एस्टॅब्लिश्ड बिटवीन सर्टन काँग्रेस लिडर्स अँड माओइस्ट आनी तांचो सपोर्ट टू इन्स्टिट्यूशन्स लायक PFI। परत परत जशें आमी म्हणटा फाटले 1-1.5 वर्स हेंच चलयलां की खंयच्याय जातीच्या आदाराचेर, धर्माच्या आदाराचेर लोकांक डिवायड करपाचो तांचो प्रयत्न। कालूच एक शशी थरूराचें एक तांचें स्टेटमेंट आहा की परते एनडीए पावराचेर येत जाल्यार इन इंडिया देर वील बी वन हिंदू कंट्री अँड वन पाकिस्तान अशें तांचें म्हाका दिसता स्टेटमेंट आहा। म्हणजे तांच्यांनी कितें चलयलां, दे आर ओन्ली ट्रायंग टू डिवायड पीपल ऑन द बेसीस ऑफ रिलिजन, ऑन द बेसीस ऑफ कास्ट। प्रधानमंत्री मोदीच्या विदेश भोंवड्यांचो गिनीज रिकॉर्ड जातलो म्हूण संकल्प आमोणकार उलयल्लो। बीजेपीन ताचो काणकोण बुट्टेचो रिलीफ फंड वयर काडलो। कित्याक जें फाटल्या 4 वर्सांक माननीय पंतप्रधानान केलां हे फाटलीं 50 वर्सां काँग्रेस पार्टी आनी तांची लिडरशीप केन्नाच करूंक शकली ना। 7.25 crores हावजिसांक टॉयलेट्स बांदिल्ले आहा, वीच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हें म्हाका दिसता त्या काँग्रेसीच्या स्पोक्स पर्सनान गिनस बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डाक धाडपाचें गरजेचें आहा। 1.15 lakh villages have been connected by optical fiber network, which is a world record. हे आख्ख्या जगार खंयच्याच कंट्रीन जाल्लें ना। हें गिनस बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डाक धाडपाचें गरजेचें आहा। 29.83 crores LED bulbs have been distributed. I think this again is a world record. 31.52 crores Jan Dhan accounts have been opened. This itself is a world record. 3.66 lakh crores is direct transfer to the account of the beneficiary towards 431 different schemes of our BJP-led government. हे लोकांक पाविल्ले आसा आनी हाजेर ही जी ट्रान्सफर जाल्या हाजेर गव्हर्मेंटाचे कितकेशेच कोटींनी फायदो जाल्लो आसा, सेविंग्स जाल्ली आसा। दीस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हे गिनस बूक ऑफ रिकॉर्ड्सांक काँग्रेसीच्या त्या म्हणयाऱ्यान धाडपाचें गरजेचें आहा। माओइस्ट सारकिल्ल्या हांच्या बरोबर सगळे एंटी नॅशनल फोर्सीस जे काश्मीराक आसा, दुसऱ्या भागांनी आसा, तांच्या बरोबर हांचे लिंक्स मिडिया हाऊसेसूच रिपोर्ट करपाक लागले। सो हो जो काल कितें उलयला काँग्रेसीचो स्पोक्स पर्सन, हाका हें सगळें ताच्या तकलेन वचपाचें ना, कित्याक तांचो लेवल तोच फ्लड रिलीफ आनी सगळें तें हें करून घोटाळा करपाचें। जें कितें बरें जाता तें तांकां केन्नाच दिसचें ना। माननीय पंतप्रधान
इतक्यो कंट्रीज पिकनीक करपाक थंय वचूना. आमी सगळ्यांनी ह्या 2-3 दीस पयलींच आतां पळयलां सॅमसंग हॅज ओपन देअर वर्ल्ड्स लार्जस्ट फॅक्टरी सॅमसंग मोबायल्स इन नोयडा. ही कितें एका दिसान जावना. ही तांकां सगळो तो सपोर्ट दिवपा खातीर फाटले जे 4 वर्सांक सगळ्यो ज्यो घडामोडी जाल्यो ताज्या खातीर तें जाल्लें आसा. हाजें सगळें श्रेय आमच्या माननीय पंतप्रधानांक वता. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.